सो हे लिपोन दवरप व्हडली टास्क असली जाणा मागीर अशी बी म्हणू शकता पहिले हे आता शो ऑफ करता त्याच्या मागीर हे उरले आणि स्पेशली सिंगल पेरेंट्स असून सगळे तरेन हँडल करप तितले इजी ना सगळ्यान पयली माझे गिफ्ट दाखयता तू सो ही साडी नाही संजयान मम्मीक सिलेक्ट केल्या सो ही साडी नाही तिका संजूच्या भयणीन दिल्या म्हटलं सो हे गाइस वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग कशी आसा सगळी तुम्ही आय होप सो तुम्ही सगळे बरे आसतले आणि सगळे बरे आसपाक जाय आम्ही बरी आसा आणि थंबनेल पळोवन तर तुमकां कळत आसतले आयच्या व्हिडिओन कितें अशें स्पेशल आसा ते सो म्हाका रिक्वेस्ट सुद्दां आसली की सुप्रिया व्हिडिओ कर म्हणून तर एक्चुअली आयच्या व्हिडिओन हांव तुमच्या बरोबर शेअर करपाचें आहा तें म्हटल्यार मम्मीची गिफ्टां सगळी जी आसा ती अनबॉक्सिंग करपाची आसा म्हटल्यार बर्थडे जालो त्याच्या उपरांत व्हिडिओ येवकूच ना म्हटल्यार अनबॉक्सिंग गिफ्टां तिची करूकूच ना हांवें आनी तेच्या फाटल्यान सुद्दां एक रिजन आसलें खरें सांगूंक जाल्यार हो व्हिडिओ जो आसा तो म्हाका करपाचो नासलो म्हटल्यार मम्मीची जितली बी गिफ्ट आसा पळय तेजो व्हिडिओ करपाचो नासलो स्पेशली अनबॉक्सिंग कारण तेच्या फाटल्यान रिजन आसा तें म्हटल्यार नाही थोडी जाणां मागीर अशी बी म्हणू शकता पहिले हे आतां शो ऑफ करता म्हटल्यार एका गिफ्ट जाय आसली म्हणूनच हेणी बर्थडे केलो दिसता कारण थोड्यांची अशी सोच आसता ना कसो कितें कोण रिएक्ट करीत एक सांगो येना बट आतां कितें जालें कमेंट येयलो म्हाका की सुप्रिया दाखय न्हू आमकांय बी लायक जातले सो म्हटलें चल दाखोवया शेअर करूया तुमच्या बरोबर त्याच्या मागीर व्हॉट्सॲपूय म्हणटा तशें मेसेज करपा लागली तुमी की सुप्रिया तुवें आजून पर्यंत व्हिडिओ कित्याक घालूंक ना मम्मीक गिफ्टां येयली ती आमकांय बीन पळोवपाची आसली म्हणून तर चल म्हटलें व्हिडिओ करूया तुमच्या बरोबर शेअर करूया आणि तुम्ही बीन पळयलेच आसतले म्हटल्यार ऑलरेडी हांवें तुमकां सांगलेलें की मम्मीचो बर्थडे जो आसा तो सिंपल आसा चड कोणाकूच हांवें आफोवंक ना आनी तो व्हिडिओ पळोवन न्हय मागीर खूब जाणां रागार सुद्दां जाली की तुवें बर्थडे केलो आमकां कित्याक इनवायट करूंक ना आमी येतली आसली म्हणून बट खरें सांगूंक न्हय जाल्यार हांवें चड अशें कोणाक सांगूंकूच नासलें जितले म्हाजे नेबर्स आहा तितल्यांकूच सांगलेले बाकी फॅमिली मेंबरांक रिलेटिवांक कोणाक सांगूंक नासलें कारण तो धाकटो असो बर्थडे आसलो आनी तो सडनली असो प्लॅनिंग केलो आमी की बर्थडे करया म्हणून आनी अशे तरेन तो बर्थडे प्लॅन जालो तर आतां गिफ्टां तुमकां दाखोवपाक स्टार्ट करतले आनी तेज्या पयलीं ना म्हाजी थोडीशी फिलिंग्स तुमचे बरोबर शेअर करता तर मम्मीचो बर्थडे केल्या उपरांत म्हाका इतलें बरें दिसलें जाणा म्हटल्यार तो मुमेंट म्हाका लागून खूब व्हडलो आसलो अशें म्हाका दिसलें की हांव जिखलें खंय तरी जिखलें हांवें मम्मीक लागून कितें तरी केलें कारण तुमकांय खबर आसा मम्मी म्हाका लागून कितले गोश्टी करता आनी स्पेशली सिंगल पेरेंट्स असून सगळे तरेन हँडल करप तितलें इजी ना आनी युट्यूबाक लागून सुद्दां म्हाका मम्मी इतलो सपोर्ट करता तेज्या भायर ल्हानपणा पासून आजून पर्यंत ती म्हाका सपोर्ट करता सगळे बरे तरेन हँडल केलें तिणी इजी ना इतलें आनी सांगच्या पयलीं ना म्हाका ती जें जाय तें ल्हानपणा पासून दिता आनी दीत आसा आजुनूय की बाय तुका हें जाय ना घे म्हणून आनी आतां म्हाका अशें दिसलें की थोडें हांव अर्न करता थोडोसो म्हजो पेमेंट येता थोडेशें हांव कमयता म्हाज्या स्वताच्या मेहनतीन सो हांवें सुद्दां मम्मीक लागून कितें तरी करपाचें म्हणून तेका लागून हांवें प्लॅन केलें कारण ती सांगच्या पयलीं म्हाका लागून खुबश्यो गोश्टी करता आनी तो मुमेंट म्हाका लागून खूब इमोशनल सुद्दां आसलो जरी तो धाकटो बर्थडे जरी आसलो न्हय तरी म्हाका लागून तो अशें आसलें की व्हडलेशें कितेंशें हांवें केलें आनी तेतून मम्मी हॅप्पी जाली कारण म्हाजें एक हें आसा की म्हटल्यार मम्मीक लागून हांवें जाता तितलें पॉसिबल जाता तितले गोश्टी करपाचें जाता तितली तिका हांवें हॅप्पी दवरपाची आनी अश्यो बारीक सारीक गिफ्टां तर तिका हांव दीत आसता बट हे जे गिफ्ट प्लॅन केले पळयात हांवें तेतून हांव खूब इमोशनल जालें की तिका दितना सुद्दां हांव सांगूंक शकना फिलिंग्स खूब इमोशनल आसले त्या टायमार हांवें ते इमोशन्स म्हाजे दाखोवंक ना सो गिफ्टां आतां हांव तुमचे बरोबर एक एक करून ओपन करता आनी थोडी गिफ्टां जी आसा न्हय ती ऑलरेडी तिणी ना ब्लावज शिवपाक साडी दिल्ले आसा तेका लागून हांगसर सद्या तुमकां थोडेच अशी गिफ्टां दिसतली कारण ऑलरेडी तिणी दिल्या तेका लागून तर चला आतां गिफ्टां एक एक करून जितली आसा पळय आतां प्रेजेंट तितली हांव म्हणटा तशें हांगसर तुमकां दाखयता सगळे साडयोच आसा आनी जितले बी साडयो येयल्या न्हय तितले इतले बरें आसा सिंपल जशें तिका लायक जाता न्हेसता ती तशें साडयो येयल्ली आसा आनी बर्थडे म्हटल्यार न्हय हो बर्थडे हांव केन्नाच विसरचें ना हो मुमेंट जो आसलो त्या दीस 14 फेब्रुवारीक तो हांव केन्ना विसरचें ना आनी चला हेच्या पयलीं बारीक बारीक अशे बर्थडे केले तिचे बट हो खूब स्पेशल आसलो
तर आता गिफ्ट ओपन करून स्टार्ट करूया आम्ही एक एक करून. म्हणटा सगळ्यात पयलीं माझे गिफ्ट दाखयता तुमकां आनी तेच्या मागीर जी आसा न्हय संजयाचे गिफ्ट, नयूचे गिफ्ट म्हणजे संजयाच्या भयणीचे आनी बाकी जितली जाणां आयिल्ली तेंचे गिफ्ट दाखयता. तेच्या पयलीं आनी एक सांगता गजाल ते विसरले. सगळ्यात पयलीं तुमकां थँक्यू म्हणटा कारण तुमी इतल्या जाणांनी बरे बरे विश केले, तेका लागून ब्लेसिंग्स दिले मम्मीक, तेका लागून मनापासून खरेंच थँक्यू. आणि तुम्ही तिचो बर्थडे आनी स्पेशल केलो. तेच्या भायर सुद्दां जितली बी बर्थडे सेलिब्रेशनाक येयल्ली तांकां सुद्दां मनापासून थँक्यू कारण तुमी येयली म्हणून मम्मीचो बर्थडे आनी खूब स्पेशल जालो. इतलो स्पेशल तुमी तिचो बर्थडे केलो येवन. ती इतली हॅप्पी जाली तुमकां सगळ्यांक पळोवन. आनी तेच्या भायर कमेंट अजूनय चालू आसा, अजूनय हांव तिका रीड करून सांगता मम्मी तुका कमेंट येयला पळय म्हणून. सो तिणी सुद्दां तुमकां थँक्यू म्हटला. एक्चुअली तीच अशी व्हिडिओनी येवपाची आसली बट ते पॉसिबल जायना, तिकाय बीन कितली कामां आसता न्हय तेका लागून. तर चला हांव दाखयता तुमकां तिची गिफ्टां अनबॉक्सिंग करता. अनबॉक्सिंग करपाक तितली म्हाका एक मजा. तर सगळ्यात पयलीं म्हाजे गिफ्ट दाखयता तुमकां. तर हे गिफ्ट प्लॅन करपाक सुद्दां म्हाका न्हय पयलींच एडवान्स प्लॅनिंग आसली म्हाजी एडवान्सूच प्लॅनिंग आसता कितें दितना कोणाकूच, तेजेर हांव पयलीं चिंत्ता कशें कितें. आनी हे गिफ्ट एक्चुअली लिपोवन दवरपाक म्हाका व्हडलो टास्क आसलो कारण एक तर तिच्या कडेन कितें लिपोवन दवरप म्हटल्यार ते गोश्टी तर पॉसिबल ना आनी तिका तिचे बरोबर हांव सगळ्यो गोश्टी शेअर करता मेन म्हटल्यार. सो हे लिपोवन दवरप व्हडली टास्क आसली म्हजे कडेन. कशें कशें हांवें ते लिपोवन दवरलें. आनी हे जेन्ना हाडले पळय तेन्ना ती विचारताली तूं म्हापसा कित्याक गेल्लें, कितें घेवन येयलें सांग. साडी हाडली, साडी तर तिका कळटलेंच कितें तरी ना. सो ती परत 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 विचारताली बट हांवें सांगूंक ना, एकदम तोंड बंद दवरलें. ते व्हडलें टास्क आसलें. तर हे म्हजें ना गिफ्ट आसा तिका लागून. आनी हे गिफ्ट हांवें प्लॅन केलें कारण तिच्या कडेन ऑलरेडी गोल्ड चेन आसा बट तिची इच्छा आसली तिका ही चेन खूब लायक आसा म्हणटा तशी सिल्वर चांदीची म्हणटात न्हय हिका, चांदीची चेन, चांदीची म्हणू शकता तुमी. तर ही हांवें तिका लागून प्लॅन केल्ली. आनी एका न्हय गणपती आसा, गणपतीचें रॉकेट आसा. आनी गोल्ड चेन अशें जाता की शेतान बीन वयतना ती काडून दवरता आनी ही चेन मागीर तिका घालपाकूय शेतान बरी ना. शेतान कितें जाता वयतना खंयूय लागत कितें जायत म्हणून ती गोल्ड काडून दवरता. आनी तिची इच्छा बीन आसली, केन्ना तरी तिणें म्हाका सांगलेलें की बाय म्हाका असली चेन घालपाची खूब इच्छा म्हणून. ती म्हाज्या मायंडान आसली आनी अशे तरेन हांवें तिका ही चेन प्लॅन केली. सो तिका खूब लायक जाली ही चेन. सगळ्यान बेस्ट हे गिफ्ट लायक जालें तिका कारण शॉकिंग रिएक्शन आसलें तिचें. मेन म्हटल्यार तिका अशें कांय हिंट सुद्दां नासली की अशें कितें हांव प्लॅनिंग करतलें आनी अशें कितें दितलें म्हणून. तर सगळ्यान हें तिका खूब लायक जालें. सो हे म्हाजे कडसून एक धाकटेंशें तिका गिफ्ट. सो मेन म्हटल्यार तिका दिवन हांव सुद्दां खूब हॅप्पी जालें. ती हॅप्पी जाली, हांव हॅप्पी ना. मेन म्हटल्यार तशें आसा. सो आवडोंक जायना. सो हे पळयात. तर अशे तरेन हे म्हाजें धाकटेंशें गिफ्ट आसा आनी हें दितना सुद्दां खूब इमोशनल आसलें बट हांवें दाखोवन तुमकां कंट्रोल केलें कारण आतां अर्न करता. सो आपल्या पेरंट्साक लागून आमी कितें तरी करूंकूच जायना. ऑल द टायम तीच आमकां लागून करता. इवन म्हाजो बर्थडे सुद्दां आसत न्हय जाल्यार तिचो प्लॅनिंग पयलीं आसता. सो हें म्हाजें गिफ्ट जालें. हें जालें म्हाजें गिफ्ट. आतां एक एक करून बाकीची गिफ्ट आहा ती ओपन करया. सो हांगसर हांव एक एक करून आतां ओपन करून स्टार्ट करतलें. आतां न्हय गिफ्ट ओपन करया ते म्हटल्यार हे जे हाती घेता न्हय ते ओपन करतले हांव. तर खरें तर न्हू कोणाचे जे गिफ्ट आहात न्हू ते आमी त्याच दिसा पळयल्ले, बर्थडे दिसा आमी ओपन केल्ले कारण आई बीन दुसरे दिसा वचपाची आसली. सो त्या दिसा राती कडेन आमी सगळे जे कितें आसलें ते ओपन करून पळयल्ले आनी तेच्या मागीर आसले तशेंच पॅक केले आनी परत दवरले. आनी तेतूंतले थोडे मम्मीन ऑलरेडी सांगले दिल्या म्हणून शिवपाक. सो जे हातीक मेळटात ते ओपन करून एक एक दाखयता तुमकां. तर सगळ्यात पयलीं ही साडी आसा. सो ही साडी न्हय तिका संजूच्या भयणीन दिल्या, म्हटल्यार नयून दिल्या, संजयाच्या भयणीन दिल्या. तर अशे तरेन ही साडी आसा. ही पळय मातशें रिफ्लेक्ट जातलें वोद येता तेका लागून. सो अशे तरेन ही साडी आसा. अशी दाखयता तुमकां. ही अशी साडी आसा ह्या पॅटर्नान. तेका हांगसर बॉर्डर आसा हलकीशी सिल्वर अशी शायन जाता सारकी त्या सारकी. सिंपल आसा. मेन म्हटल्यार तिका सिंपल साडयो खूब लायक. तिका म्हाका अशें चड हायलायट जाता अशें कलर बी लायक ना. ह्या तरेन म्हणजे ह्या टायपचे तिका चड लायक आसा. सो ही
संजूच्या भयणीन तिका दिल्या ही पळयात. सो ओपन आमी करिना कारण एकूय साडी आमी ओपन अशी करूंक ना कारण मागीर तिची घडी अशी येयली. सो ही पळयात अशी आसा ती साडी. टॉप एंड हेरी सुद्दां येयलो अनबॉक्सिंग करताना. ही पळयात अशी साडी आसा आनी भितर सुद्दां न्हय सांगपाक गेल्या दाखयता तुमकां. ओपन म्हणटात ती करूंकूच ना आमी. ही पळयात अशी आसा. आय थिंक सो कितें तरी आहा तेका मोर काय कितें तरी आहा. ही पळयात आय थिंक सो पदर बी आसतलो. हय हो पदर आसा. हो जो दिसता तो पदर आसतलो. तेका हांगसर बॉर्डर आसा पळयात एक प्रिंट टायप आनी तेच्या भायर असोच आसा तो म्हाका दिसता हे आसतलो ब्लाउज पीस असो शकता. सो अशा तरेन ही साडी आसा. तिका सांगला हांवें सगळे साडयो ज्यो आसा ते शिवपाक दी म्हणून बेश्टे दवरूं नाका. आनी तुमकांय खबर आसा ती चड साडयो ज्यो आसात ते न्हेसना. तिचे रेअर अशें जाता जेन्ना फंक्शन बीन आसता. तुमकांय खबर आसा तिचे साडयो ज्यो आसा ते रेअर आसता. मातशे न्हेसले आनी मागीर हेले आनी पोरसन वयंक बांदले अशे साडयो जाता मागीर तिचे कारण तिचे न्हेसप तितले जायना. सो ही असली फर्स्ट साडी. तेच्या मागीर आतां सेकंड साडयो तिचे कडेन इतले आसना बट ती न्हेसना. सो बरें आनी तिचे साडयो घेवपाचे अशें म्हटल्यार साडयो घेतले बरे बरे फंक्शन्स करपाचे आनी सिंपल साडयो आसता ते डेली अशे वियर करता ती खंय वयताना. सो ही आसा सेकंड साडी. ही पळय ह्या टायपची साडी ऑलरेडी तिचे कडेन आसा. ह्या कलरची पॅटर्नान म्हणना कलरची मातसो ना हे रिफ्लेक्ट जाता आनी म्हाका दाखोवपाक प्रॉब्लम जाता. सो हो पळय अशा तरेन आसा. सिंपल साडी आसा आनी ही साडी इतली स्मूथ आसा ना भरपूर अशी स्मूथ आसा. खूब स्मूथ आसा. सिंपल आसली तरी न्हू ही साडी एकदम म्हटल्यार अशी न्हेसल्या उपरांत आंगांक बसता पळय सामकी तशी साडी आसा. आनी असले साडयो सुद्दां तिका लायक आसा. मोस्टली तुमी पयलेच आसतले खंय वयताना तिचे चडशे अशेच साडयो आसता ह्याच तरेचे कारण तिका असले चड लायक आसता. जगामागा लायक ना तिका. सो ओपन आमी करिना. ओपन करूंकूच ना ही पळयात अशीच दवरली म्हणल्यार तशेंच दवरले आमी ते पळयात ओपन अशी करूंकूच ना. सो ही जाली सेकंड साडी. सिंपल आसा ही पळयात बरी दिसता ना. सो ही सेकंड जाली. एक एक करून ओपन करून दाखयता तुमकां. आनी सगळ्यांनी ब्लाउज पीस घालून दिल्ले आसा. अशें दितात न्हय ब्लाउज पीस घालून. सो हे पळयात. सो जितले दाखयता तितले तुमकां हे करता नाल्यार मिक्स जातले. तेच्या मागीर साडी आसा हॉट. ही पळय ही साडी आसा अशी आसा. ही साडी अशी दाखयता तुमकां. ही पळय अशी आसा. हेका न्हय बॉर्डर आसा ह्या साडयेक हांगसर. ही पळय मातशी क्लोज. ही पळय हांगसर बॉर्डर आसा. बाकी हेजो पॅटर्न सांगपाक गेल्यार साडयेचो मातसो डिफरंट आहा. डिफरंट म्हटल्यार ना हांगसर हे पळय कोणें म्हणटलो की हेका कितें लागले काय कितें बट तशें ना. तेजो पॅटर्नूच तसो आसा आनी त्याच बरोबर तेका अशी एक डिझायन आसा. ही पळय अशी प्रिंट म्हणू शकता तुमी. प्रिंट कशी आसा. बाकी ही साडी सुद्दां खूब बरी आसा. भितरल्यान सुद्दां अशी आसा. सेम आसा. हिचो पॅटर्न पळय कसो आसा तो बेस्ट आसा ना. आनी कपडो सांगपाक गेल्यार ना स्मूथ असो आसा हेजो कपडो. खूब स्मूथ अशी साडी आसा ही आनी चडूय अशी हायलायट जाय सारकी ना. सो जेणी बी दिल्या पळयात तेका थँक्यू म्हणटा. तुजी साडी मम्मीक बी लायक जाली म्हाका बी लायक जाली. ही पळय असो तेका ही आसा. बॉर्डर आसा मातशी. ही पळय अशा तरेन. सो ही जाली थर्ड साडी. आता कितले साडयो न्हेसता ते पळोवया. साडयो तर येयल्या तिका. आनी तेच्या मागीर ही साडी सांगपाक गेल्यार संजयान दिल्या तिका. सगळ्यान लायक जाली म्हाका ही साडी. म्हटल्यार बाकीचे सगळे लायक जाले बट ही अशी आमी घेवपाक गेल्ली. हांव आनी संजय घेवपाक गेल्ली. तेकाय बीन पयल्या उपरांत ही साडी तेका चड लायक जाली. सो तो म्हणपाक लागलो की ही साडी घेवया. बाकी कलर बीन पळोवं नाका. येल्लो कलर बीन आसले बट हो कलर तेका चड लायक जालो. सो ही साडी ना संजयान मम्मीक सिलेक्ट केल्या कारण तेकाय बीन खबर आसा मम्मी साडयो न्हेसता ते लायट अशे. ही पळयतकूच अशी साडी म्हाका लायक जाली जाणा. ही पळयात बेस्ट सामकी. ही पळयात अशी ही आसा तेका. बॉर्डर बेस्ट दिसता. बॉर्डर तेजो कलर सुद्दां बरो आसा.
म्हटल्यार लायट साडी आसा. कलर सांगपाक गेल्यार खूब लायट आसा. हो पळयात, न्हेसल्या उपरांत इतली बरी दिसली. आना कपडो सुद्धा बरो आसा. ओपन करूंक ना. हो पळयात, आय थिंक सो हो तेजो ब्लाउज पीस बीन आसूं शकता. साडयेची तितली नॉलेज ना म्हाका. साडी न्हेसल्या उपरांत कळटली. अजून काही साडयो न्हेसना. हे पळयात, सो अशी आसा ही साडी. आणि म्हटल्यार न्हेसल्या उपरांत खूब कलर सांगपाक गेल्यार पिंक म्हटल्यार पिंक ना, एक आबोली कलर असो येता पळय, लायट असो, त्या टायपची आसा. कॅमेराचेर मातशी डिफरंट दिसता आसतली तुमकां. सो अशी असली ही साडी. ओपन आनी करिना कारण मागीर फोल्ड करपाक सुद्दां खूब प्रॉब्लम जाता. सो अशेंच दाखयतात तुमकां साडयो. तर ही जाली नेक्स्ट. मागीर तेज्या मागीर जितले बी साडयो येयल्या ना तितले साडयो तिका लायक जाले, कारण जशी ती न्हेसता तशेंच साडयो आसा, सिंपल अशें. आनी तिका सिंपलूच सगळे गोष्टी लायक आसता. ही पळय, ही सुद्दां साडी सांगपाक गेल्यार खूब सिंपल आसा. एका अशी प्रिंट आहा. ही पळय अशी प्रिंट आहा आनी त्याच बरोबर अशी बॉर्डर आसा. ह्या टायपची एक साडी येयल्या. आनी सांगपाक गेल्यार ना, ही जी साडी दाखयल्या पळय तुमकां, ही पळय, ही जी साडी हांवें तुमकां दाखयल्या न्हू, सेम साडी हांवें संजूच्या आईक गिफ्ट केल्या त्याच दिसा. बर्थडे ज्या दिसा आसलो, बर्थडेच्याच दिसा हांवें तिका गिफ्ट केलें. बट कॅप्चर करूंक पॉसिबल जावंक ना कारण सगळी गडबड जाली. एक्चुअली म्हाका म्हटल्यार अशें हांव तोय मोमेंट कॅप्चर करूंक सोदतालें. बट मम्मीक हांवें गिफ्ट प्लॅन केल्लें. सेम हांवें आईक सुद्दां गिफ्ट केला. म्हटल्यार गिफ्ट केल्लें. प्लॅनिंग तसोच आसलें म्हजो दोगांयकूय गिफ्ट करतलें त्या दिसा. बट कॅप्चर करूंक गावूंक ना. असोच आसा, अशीच आसा तिची साडी. बट तिच्या साडयेचो कलर जो आसा तो डिफरंट आहा. सो ही साडी दाखयता तुमकां. ही पळय अशी आसा ह्या कलरची. आनी ओपन करूंक सांगपाक गेल्यार खंयचीच साडी आमी ओपन करूंक ना अजून, तशाक तशी आहा. सो ही पळयात अशी आसा ही भितर. सो आय थिंक सो हो तेजो पदर बीन आसतलो ह्या टायपचो. आनी बाकी ओवरऑल ही साडी अशी आसा. ही पळय, कमेंट करून सांगा तुमकां सगळ्यांक खंयची अशी साडी लायक जाली ती. सो सद्या अशेंच दवरता. मागीर एक एक करून हांव न्हू साडयो हे फोल्ड करता. नाल्यार मम्मी येतली म्हणटली साडयांची कितें हालत केल्या गो तुवें अशें म्हणटली. तेज्या मागीर नेक्स्ट आनीकूय दाखोवपाक मेळटलें आसलें तुमकां, बट तेणी ऑलरेडी शिवपाक दिल्या. त्याच बरोबर म्हाज्या काकीन तिका नायटी सुद्दां दिल्या. म्हटल्यार तिका खबर आसा मम्मी तितले साडयो न्हेसना, तिका नायटी दिल्या यूज जातली सामकी म्हणून काकीन म्हज्या नायटी दिल्या. म्हटल्यार जशें की हांवें तुमकां सांगलेलें पळय, म्हाजी काकी हेल्प करपाक येवपाची आसा जेवण करपाक. सो ती काकी येयल्ली. बट व्हिडिओ तेन्ना हांवें कॅप्चर करूंक ना, गडबड जाली कितें सांगूं तुमकां. सो थोडे मोमेंट कॅप्चर करूंक गावकूच ना. सो तिणी सुद्दां नायटी दिल्या. दाखयता तुमकां. सगळ्यान पयलीं साडी क्लियर करता. तर तेज्या मागीर ही आसा, कोणाचें नांव घेयना, गिफ्टांची नांवां आसा सगळ्यांची. सो नांवां घेयना, अशीच दाखयता. सो हे पळय ही एक साडी आसा. सो ही पळय एक अशी बॉर्डर आसा. ही पळय अशी बॉर्डर आसा. आनी भितरल्यान सांगपाक गेल्यार न्हू अशी आसा. सगळ्यो न्हू साडयो अशी आसा. ही पळय आय थिंक सो हो तेजो पदर आसूं शकता. आनी प्लेन असो तेका हे आसा, ब्लाउज आसा. सो ही जाली नेक्स्ट साडी. साडयो ओपन केल्या ना हे जाता आनी फोल्ड करपाक सुद्दां प्रॉब्लम जाता. अशें आसल्या उपरांत कितलें बरें दिसता न्हू. सो ही जाली नेक्स्ट साडी. तेज्या मागीर हे पळय हे उरलें. सो सगळ्यांनी ना ब्लाउज पीस घालून दिला पळय. आमी ते मातशे पयले साडयो आनी तशेंच दवरले कारण ते राती कडेन खूब लेट बी जाल्लो. सो नेक्स्ट आसा ती ही साडी. बेस्ट दिसता सामकी. आनी तेका ना म्हटल्यार कलर सांगपाक गेल्यार तेचो ऑरेंज, म्हटल्यार ऑरेंज आसना,
मातसो कसो म्हणू शकता पिंकीश असो आसा, कॅमेराचेर मातसो डिफरंट दिसता आसतलो. अशी तिची बॉर्डर आसा. फूल साडी जी आसा ती पॅटर्नान सेम आसा. ओपन करी हा, ही पळय अशी आसा. अशें कितें जाता ना वताक लागून रिफ्लेक्ट जाता आनी कलर बीन दिसना. हे पळय अशी आसा. फूल सेम आसा साडी. मातशे पदरान डिफरंट हा. बाकी तेजो पदर सांगपाक गेले ना डिफरंट हा, बट क्रीम कलरचो आहा. पळय पदर तेजो आसा. कळ्ळो आसतलो तुमकां. ऑरेंज कसो पिंकीश, मागीर क्रीम कलर, पिंकीश क्रीम कलर. कॅमेराचेर न्हू कलर मातसो डिफरंट दिसता, बट रियलान डिफरंट आसा हेजो. सो ही जाली नेक्स्ट साडी. सो सांगपाक गेलें ना हांवें सगळ्यांक सांगलेली की गिफ्टां हाडूं नाका, तुमी फकत येयात. मम्मीचो बर्थडे आसा तो स्पेशल करा. बट सगळ्या काकींनी गिफ्टां हाडली. आनी गिफ्टां म्हणजे अशें नासता की मनशां एका उतरान येता ना ते खूब व्हडले म्हणल्यार सडनली असो बर्थडे प्लॅन जाला आनी सगळीं जाणां येयली ते म्हाका लागून खूब व्हडलें आसा. आनी अशें बी म्हणू नाका म्हाजी गिफ्ट दाखोवंक ना कित्याक जाणा, कारण मम्मीन ऑलरेडी म्हणटा तशी सांगला हांवें तुमकां, तुमी शिवपाक सुद्दां दिल्ल्या तेका लागून त्या व्हिडियोन तुमची गिफ्टां दाखोवंक गावना. नाल्यार मागीर थोडी जाणां व्हिडियो पण म्हणटली सुप्रियान आपले गिफ्ट कित्याक दाखोवंक ना काय म्हणून. सो तेका लागून तर हे पळय ही आसा एक साडी. सो वदळची पर्पल कलरची साडी दाखयली, ही साडी दाखयल्या सेम. हेजी बॉर्डर आनी हेजी बॉर्डर सेम आसली. आनी आईक घेताना सुद्दां हांवें हे साडी आसले, बट हांवें न्हय ती साडी घेतली कित्याक ती म्हटल्यार बरी दिसताली. सो अशी आसा. हेजो पॅटर्न आनी हेजो पॅटर्न सांगपाक गेल्यार सेम आसा. अशी आसा हेजी प्रिंट आनी तेका हांगसर अशी बॉर्डर आसा. सो अशें तिका साडयो चड लायक आसा. सो ही बीन तुमकां आनी ओपन अशी करून दाखयना. अशी आसा ही साडी. कशी आसा सांगा आतां म्हाका कमेंट करून. असले साडयो ना बरें दिसता खंय वयतना जर अशें फंक्शनाक न्हू, बाकी खंय अशें डेली जर तुमकां वचोंक ना जाल्यार ह्यो साडयो खूब बऱ्यो आसा. सो अशे तरेन ही साडी आसा. बाकी ओपन अशें म्हटल्यार नाल्यार खूब जाणां मागीर म्हणटली आपली कित्याक गिफ्ट दाखोवंक ना जावन. तर ही काय ही आसा अशी भितर आसा ती. सो म्हाका सगळ्यो साडयो लायक जाले, त्याच बरोबर मम्मीक सुद्दां लायक जाले. पळोवया आतां ती कितली न्हेसता ती, कारण ती चड साडयो अशें न्हेसना. म्हटल्यार रेर अशें जाता की रेर जाता तिचे साडयो न्हेसप. केन्नाय खंय कोणाची हळद आसा या कोणाची कितें आसा जाल्यार ती न्हेसता. आनी ऑलरेडी बर्थडेच्या पयलीं हांवें तिका 2 नायटी गिफ्ट केल्ले, ते तुमी पयलेच आसतले, ते दाखयले हांवें व्हिडियोन. आतां तुमकां नायटी दाखयता. म्हटल्यार म्हाज्या काकीन तिका नायटी एक गिफ्ट केल्या, ती सुद्दां आमकां खूब लायक जाली. आनी तिका स्पेशली नायटी म्हटल्यार न्हय सगळ्याच बायलांक आसतले नायटी म्हटल्यार एक वेगळें हें आसता तांकां लागून. सो दाखयता. नायटी गिफ्ट केल्या न्हू काकीन ती तुमकां दाखयता. सो हांगसर सद्या साडयांचो बाजार हे केल्लो आसा हांवें व्हिडियो करून, मागीर ती दवरूंकूय जाय. तर ही पळयात हेजो कलर असो आसा ह्या नायटीचो. मम्मीक खरें सांगूंक जाल्यार ही नायटी खूब लायक जाली. कलर तिका खूब लायक जालो. ही पळयात अशी नायटी आसा. म्हटल्यार आतां कशी दाखोव तुमकां. ही पळयात अशी नायटी आसा. पळयात कलर बरो आसा न्हू, तिका लायक जाला. आनी पॉकेट सुद्दां आसा दिसता हांगसर. हय ते सगळ्यात नायटीक आतां कॉमन केल्लें आसा पॉकेट. हे पळय मोबायल घालपाचो, चावी घालपाची, वॉकिंगेक वचपाची नायटी घालून. सो नाल्यार चणे घालपाचे. हे पळय अशी नायटी आसा. कलर तिजो आनी असो हिजो पॅटर्न आसा. कितें म्हणटा तशें बटनांचो आसा, बटन आसा ते. ही पळय. सो ही म्हाज्या काकीन गिफ्ट केला तिका. सो अशी आसली ही मम्मीची सगळी गिफ्टां. जितली आसली हांगसर तितली हांवें तुमचे बरोबर शेअर केली. आनी बर्थडेचे सांगपाक गेल्यार व्हडलोसो असो बर्थडे करूंक नासलो आमी, धाकटो असो बर्थडे आसलो तो. म्हटल्यार न्हू खूब जाणां रागार सुद्दां जाली मागीर आमकां सांगूंक ना तुमी बर्थडे सेलिब्रेट केलो.
बट तसो तो बर्थडे प्लॅनिंग करूकच नासलो की व्हडलो आमी करतली म्हणून धाकटोच बर्थडे केला आणि धाकटो करून सुद्धा तो बर्थडे खूप बऱ्या तरेन जालो जसो प्लॅनिंग केल्लो तसो जालो। एक्चुअली मम्मीक हे बीन खबर नासलें की अशें कितें तरी हांव प्लॅनिंग करता। नेबरांक हांवें इन्विटेशन दिला, नेबर येवपाची हात बर्थडे कोण कोण येवपाची हा हे सुद्धा तिका कांयच खबर नासलें। 1% सुद्धा तिका हे नासली झलक नासली की अशें कितें प्लॅनिंग आसा। तेज्या भायर म्हणटा तशें केकीचे सांगपाक गेले केकीचे बीन कांयच तिका खबर नासलें। केक जेन्ना येयली तेन्ना तिका कळ्ळें की अशें कितें केक हांवें प्लॅन केलें। ती जाणा आसली की सिंपल आसतलो बर्थडे, धाकटीशी केक आसतली, केक कटींग आसतली, बट मातशी गडबड जाली की तो हे बीन हाडलेलो आमी बर्थडेचो बॅनर बीन तो मातशें लावपाक आमकां टायम जालो। सगळीच त्या दिसा गडबड जाली। बाकी अशी असली मम्मीची गिफ्टां सगळी। सो ही बीन तिका हांवें सांगला की तू आतां दी टेलरा कडेन दी, शिवून घे सगळे ब्लाउज, सगळे शिव, सगळ्यांक लायक जातले कारण सगळ्यांनी तुका मोगान अशी साडयो दिल्या म्हणून। तर केन्ना न्हेसतली तेन्ना तुमकां पळोवंक गावतलेंच कारण पळोवंक गावतलेंच तुमकां। बाकी ती बीन व्हिडिओन येवपाची असली बट तिका पॉसिबल जायना व्हिडिओ बीन करपाक, तेका लागून ती येवंक ना। तिका कितलीशी कामां आसता तुमकांय खबर, फ्री अशी कांय रावना ती। तर अशे तरेन बर्थडे जालो मम्मीचो आणि तेज्या भायर न्हू रिजनूय हांवें तुमकां सांगला की हो व्हिडिओ कित्याक लेट येयलो तो कारण 14 फेब्रुवाक बर्थडे जालो मम्मीचो आणि तेज्या भायर आतां हांव खंय तरी आयज 21 तारीख कितें तरी आयज व्हिडिओ करता कारण म्हाका अनबॉक्सिंग व्हिडिओ खरो तर करपाचो नासला कारण मागीर खूब जाणां म्हणटलीं हे आतां शो ऑफ करता, एकाच लागून हेणी गिफ्टांक लागूनच बीन बर्थडे केलो आसतलें, तेका लागून म्हाका करपाचें नासलें। बाकी सिंपल तरेन बर्थडे प्लॅनिंग केलो, सिंपल तरेन सेलिब्रेट केलो, सगळीं जाणां येयली तेका लागून मना पासून तुमचे थँक्यू। तुमी मम्मीचो बर्थडे येयली, मम्मीचो बर्थडे खूब स्पेशल केलो आणि तेज्या भायर म्हाज्या यूट्यूब फॅमिलीक सुद्धा खूब अशें थँक्यू म्हणटा कारण तुमी इतले मम्मीक विश केले, इतले ब्लेसिंग्स दिले, इवन कॉल केलो तेका लागून सुद्धा खरेंच थँक्यू। बरें दिसलें तुमचे सगळे ब्लेसिंग्स, विशीस, कमेंट रीड करून, अजून पर्यंत कमेंट येतात ते सुद्धा हांव रीड करून सांगता तिका। तर असो आसलो आयचो व्हिडिओ आणि अशी असली अनबॉक्सिंग व्हिडिओ आयचो। तुमकां आवडलोच आसतलो अनबॉक्सिंग व्हिडिओ। सो खंयची साडी तुमकां लायक जाली हे कमेंट करून सांगा, म्हाका तर सगळेच साडयो लायक जाले। तर चला आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करूया आणि आयचो व्हिडिओ आवडला सुद्धा लायक, शेअर, सबस्क्राईब करूंक विसरू नका। परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन, त्या म्हणसर देव बरें करूं। बाय 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 बाय।